2 सप्टेंबराक चवथ फातोड्डेच्या तुळशीदास नायकाच्या चित्रशाळेत मूर्तींचे फिनिशिंग करपाची लगबग 20 वर्सां मायज जाली तो मूर्त्यो करता 7 गणपती वेल्यान सुरवात केल्ली। आज ताचे चित्रशाळेत लोकांचे मागणे प्रमाण तरेतरेच्यो 500 वयर मूर्त्यो तयार जातात। मूर्त्यो खंय कर्नाटक महाराष्ट्र धरून अमेरिकेक पसून वतात। म्हणटकीर हांवें ते एक्सेप्ट केले 7 गणपती आनी 7 गणपती करता आसतना लोकांनी ताची वाखाणणी केली अशी वामनदाद मेळ्ळो मरे ही मूर्ती इतली सुंदर जाली कोणी केल्यात हाजेर म्हजी इल्ली प्रगती जायत गेली। 7चे 15 गणपती जाले दुसरे वर्सा 15चे 25 जाले म्हाका एक कर रे म्हाका एक कर म्हाका एक लोकांक ते सुंदर हांव कितें करता म्हाका दिसनाशिल्लें हांव कितें करता म्हणटा तें पूण लोकांक तें आवडूंक लागलें आनी लोकांनी म्हाका फुडें वचपाचो हे पूर्ण सहकार्य मेळ्ळें। जवळ जवळ 10-15 तरी मूर्ती मुगेल्यो वाडटा मागीर मूर्ती आज कारवार वतात अमेरिकेक वता कळ्ळें अमेरिकेक फ्लायटान एक मूर्ती वता मुगेली कळ्ळें हांगा कर्नाटका वता महाराष्ट्रा वता हांगासरल्यान अशे प्रत्येक गांवांनी म्हजी मूर्ती व्हरतात। तुळशीदास मूर्तींक गुजरातची बॉम्बे शाडू माती वापरता। ताणें गोंयच्या वेगवेगळ्या सुवातींवेली माती मूर्तींक वापरल्या। सगळेकडच्या मातयेच्या बारीकसाणीची ताका बरेपैकी खबर आसा। पण आतां हांव कितें करता गुजरातची माती ती बॉम्बे शाडू म्हणटात जी मोल्डिंग क्ले म्हणटात आज पर्यंत आज सगळ्याक जगभर ती फामाद आसा। दुसरी हांव कारवार हांगासरली काणकोणची हांगा कुन्नूर गोकाक कर्नाटकाची माती हाडटा। हांवें मातयेचो वापर करून पळयलो पूण म्हाका सॅटिस्फॅक्शन ना। काणकोणची पळयली बिचोलेची पळयली काकोडेची पळयली सगळे थिवेची पळयली थिवेची माती बरी कण ना खरो हे जाता पूण माती तर एक कोणाकय 6 फुटाचो गणपती जाय तर 5 फुटाची इतली गणपतीची हे माती हाडटा। गोंयच्या पारंपारीक मुर्तीकारांचे भुरगे तांची परंपरा फुडें व्हरनात म्हूण तुळशीदास नायकाक खंत। रेडीमेड भायले मूर्ती येतात कळ्ळें पूण रेडीमेड आमच्या गोंयच्या कलाकारांनी कितें केलां स्वताचो हे घरान तांच्या जे आज पळय हांगा पेडण्या तालुक्या म्हण तूं ह्या अर्दान खेडवळ गांवांत मोरजे मालवण ह्या गांवांत जे जे कलाकार आशिल्ले त्या कलाकाराच्या घरान सुद्दां आज मूर्ती करणारे आज मातयेन हात घालपाक तयार भुरगे तांचे शिक्षण घेतलां पूण हे कला ही सदांच कितें हातान हाडची ही मूर्ती आपल्या हातान घडची। गोंयच्या बाजारात भायल्यान सवाय भितर मूर्त्यो पावतात। गोंयच्यो मूर्त्यो विकूंक दवरतले जाल्यार सरकारान खंय मूर्तीकारांक सबसिडी वाडोवची पडटली जाल्यारूच परवडपाचें। ही शाळा आतां आमकां स्टार्ट केल्या जाली 8-9 वर्सां जाली तेन्ना आमी पयलीं पासून आमी आतां हे गणपती भायरसून हाडटात कित्याक सांग हांगा मातयेचे हाडून ते पयलीं ऑर्डर दिवची पडटा तशें करतले जाल्यार ते आपल्या जाय तितलेच करता न्ही मातयेचे पूण आमकां भायल्यान ऑर्डर दिवन भायल्यान हाडचें पडटा आनी लोकांची ती पसंत आसता पळय ते प्रमाणे आमी ते चॉयस करून गणपती मागयतात। ते कितें जाता वर्सान वर्स मातसो रेटीचो मातसो प्रॉब्लेम जाता रेट वाडटात पेंटाचो रेट वाडटा जावं ट्रान्सपोर्ट आहा तेंय वाडटा पूण हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हांगा जे कोण मूर्ती करतात पळय न्ही गोंयान तांकां तुमी थोडी सबसिडी आनी हें करची मागीर आमी तेंच्या कडल्यानूच ऑर्डर दितात आनी मागयतात आमकां गणपती भायले हाडपाची आमकां गरज पडची ना। प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील।